येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलायन्स। अबकारी खात्याची नेमान चेक पोस्टाचेर तपासणी आसता सुरू, पूण तरी चेक नाक्यार गाडयांची सारकी तपासणी जायनाशिल्ल्यान समाज वावुरप्यांनी अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्याक धरलो धारेर। काणकोण लोलये पोळे ओल्ड हायवेचेर रस्त्या कुशीक वाडिल्ली झाडां पडली जाग्यार, पूण कोयराचो विशय लायलो ना तडीक। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांनी नैऋत्य मॉन्सून सरता फाटी। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत मॉन्सून जाला उणो, पूण सोमारा ते बुधवार खातीर हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। अबकारी खात्याचे नेमान चेकपोस्टाचेर तपासणी सुरू आसता, पूण तरी चेक नाक्यार गाडयांची सारकी तपासणी जायना म्हूण जायत्या वेळार बोवाळ जाता। हाजेच खासा स्टिंग ऑपरेशन गोवा 365 पत्रादेवी चेकपोस्टार केले। पळयात। केन्ना 15 दीस जाले। 15 दिसांक तूं कितें धरला? सद्या कांयच ना। मेळटलें तुका? कितें मेळटलें? आतां ते पळोवपाचें तेका लागून चेक करता सर। हय, पूण चेक खंय करता तुमी? आमी येयले काय चेक करता? चेक करता सर। अरे 4:45 पासून आतां पर्यंत हांव तुका सांगता 3 गाडयो ओपन जाल्या तुज्यो, त्यो आमच्या फुड्यान। तुवें कितें केलां काय विचारता 15 दिसांक? उत्तरा ना। एक्सायज डिपार्टमेंटान गेले आनी तेंची जर मजा पळोवपाक गेल्यार एक्सायज सारके तेंकां परिस्थिती नाका अशी परिस्थिती जावन पडला। जो ऑफिसर बसयल्लो आसा तेंच्यांनी एकूय गाडी सकाळ पासून चेक केल्ली ना। जेन्ना आमी इंटरव्यून जाले, आमी 4:30 पासून 6:30 पर्यंत, आतां 6:30 पर्यंत फक्त आमी गेल्या उपरांत ज्यो 3 गाडयो चेक केल्या तितल्योच, नाजाल्यार एकूय गाडी चेक केल्लेली ना। आणि हे आमचे एक्सायज डिपार्टमेंट अशेंच चलता। हांगासर आमी हेच्या पयलीं सुद्दां गोवा 365 2-3 फावटी तांकां हायलायट केल्लेले, कारण हांगासरल्यान सोरो वयता, सोरो येता, हांगासर कितें कितें येता, कितेंय येवं शकता। ते कशेंच चेक करपाची कोणा कडेन कुवत नासल्या कारणान हो प्रॉब्लम जाता आनी गोवा एक दीस असो त्रासान पडटलो की हेंका लागून चेक पोस्ट सारके नसल्या कारणान। दुबाव आसल्यार आमी गाडयो चेक करता अशें अबकारी खात्याचें म्हणणें। पूण गोंयांत वाडपी ड्रग्साच्यो केशी आनी गाडयो सारक्यो चेक जायना हो विशय घेवन समाज वावुरपी संजय बर्डे आनी आमचो रिपोर्टर संदीप कामोलकारान अबकारी अधिकाऱ्याक धारेर धरलो। पळयात। आमी 10 करता। हां 10 आमी 4:45 हांगासर येयले। 4:45 उपरांत आमी पळयता जाल्यार अशी आतां गाडी आतां करता पळय ती तिसरी गाडी। नाजाल्यार तुमी फक्त धाडल्या गाडयो कितें चेक करता? हय ते भायर वयता सर, गाडी दुबाव आसता ते चेक करता। दुबाव आसल्यार चेक टपाल पळय कळटा न्ही, हां तेजे सगळें आसता ते चेक करता। दुबाव आसा तिथे ड्रग्स कशे गोंयांत येयले, हांगासून ड्रग्स कशे गेले? सर आमी ड्रग्साचे नो ते कोण चेक करता? कोण चेक करता? तुमचो लास्ट एंड तुजो मरे, हां हांगा एंड तुमचो मरे, हांगा आनी फुडें आमचो गोंयचो पोस्ट आसा पयस आमी आनी करता तुमचो लास्ट मरे। तुम्ही कितें चेक करता हांगा भितर? आमी सोऱ्याचे चेक करता। गाडयेन कितें कितें वयता? ही गाडी चेक केली, खबर आहा? ही आतां वयता ती गाडी चेक केली। फाटल्यान केली, फाटल्यान तुका काय मदीं जर कितें आसलें कळो कळटलें। एक्सायज ड्रग लागना, हां एक्सायज ड्रग लागता लागना। सर, पण आमकां कितें मेन हें आसता तें पळय विचारला सर। मेन कितें तुका कशें कळटलें? आतां गाडी तुमी सोडटात मरती गेले, ड्रग्स मेळ्ळे गोंयांत 5,000 कोटीचे मेळ्ळे। खंयसून मेळ्ळे? गोंयांसून गेले म्हणजे तुजो एंड मरे, हांगासून तुजो गेलो, हांगासून एंड। तुमची जबाबदारी कितें? आतां म्हयन्याक पगार मेळटा तुमकां, तुमी आमचेच भाव। हांव तुका वायट म्हणिना, पूण गोंयचें नांव खंय येलें खबर आहा? खंय टपाल व्हरून पावले तुमी हालीं मरे। तुमची जबाबदारी गोंयांत एक हांगासून सोरो थंय मेळटा, हांगा तुमचें काम कितें आहा? कर्नाटकान कितले वाटी सोरो मेळ्ळो? आमी सकाळीं जर 4:30 जर येयले जाल्यार 3च गाडी तेणी चेक केलेल्यो आसा। कितल्या पर्यंत? ते 6 पर्यंत, आतां 6:30 वरां पर्यंत केली आमी 6:15 पासून थंय आसले जाल्यार तेंच्यांनी 3च गाडी चेक केल्यो। येयल्यो कितल्यो आनी गेल्यो कितले हे सरकारान पळोवपाक जाय। तर आयज एक्सायज डिपार्टमेंटाकसून जर गोवोरमेंटाक जर फायदो जर जाय जाल्यार तांकां मशिनरी दिली। तांकां आमी विचारले, ऑफिसरांक विचारले, हे आतां सब इन्स्पेक्टर एक्सायज जो आसा न्हू ताका विचारले, तो म्हणटा कितें आमचे कडेन कांयच मशिनरी ना। मशिनरी ना जाल्यार हांगार गाडयो हाडटा। हांगा जर चेक करपाक नेटान जर येयले जर कोण जाल्यार हांगा गाडयो हाडटा। पूण जाल्यार हांगा एक स्पीड ब्रेकर ना। प्लॅनिंग हेंच्यांनी पळय कशें केलां तें। एक्चुअली प्रमोद सावंता कडेन डिपार्टमेंट हायवे पडटा, हांगा जर तेंच्यांनी स्पीड ब्रेकर जर घातले न्हू गाडयो हांगा रावपाचो प्रयत्न तरी करतले, आडूंक तरी गावतले। ते स्पीड ब्रेकर जर ना जाल्यार गाडयो वयतलेच न्हू।
गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आरएसएसच्या आदल्या मुखेल्यान केल्ल्या चेतावणी दिवपी विधाना आड क्रिस्तांवांनी केल्ले निशेध सोंपतकच सरकारी यंत्रणेन 500 जाणांचेर वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव दाखल केल्यात. व्हड प्रमाणात जावपी धर्मांतर, भ्रष्टाचार आनी दोंगर कापणीक विरोध करपी नागरी समाज आनी समाजीक कार्यकर्त्यांच्या मतान ह्या प्रस्नांतल्यान लक्ष ओडून सरकारा आड जावपी आंदोलनां सोंपोवपा खातीर अधिकाऱ्यांचो हो डाव आसा. धर्म हो एक असो प्रस्न आसा जो भारतांत खंयच्याय सुवातेर उत्कटताय भडकावपाची खात्री आसा. हे पळयल्यार सरकाराक अशे तरेचे विधान करपाक परवानगी दिवप, बहुसंख्य संघटनांक अल्पसंख्या आड कारवाय करपाक सुवात दिवप, पुलिसांनी निषेध आनी भाशण स्वातंत्र्य असंवेदनशील हाताळपाक परवानगी दिवप अशे आरोप जाल्यात. नमस्कार इश्टानो, हांव ही संदी घेता आयची सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सगळ्या गोंयकारांक. अख्खे सगळे एक्टिविस्ट जागे जाल्लेले आहा, सगळे गोंयकार जागे जाल्लेले आहा, सगळे रस्त्यार देंवल्लेले आहा, सगळेच जाण हॅपी आसा, इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट आनी CM. गव्हर्मेंटाक जाय तशा डायरेक्शनान सद्या गोंयांत चल्लेले आसा. मे बी नेक्स्ट सुभाष वेळींकराक ते अरेस्टूय करतले. ताजे फुडें मागीर हिंदू भायर सरपाचे आसा. म्हटल्यार तेंच्यांनी हो 1 वर्साचो प्रोग्राम प्लॅन करून दवरलेलो आहा आनी आमचे लोक हॅप्पिली पार्टिसिपेट जायत आसा. पूण इश्टानो विचार करा, जेन्ना हो प्रोग्रामाचो कर्टन्स डावन जातले न्हू, तेन्ना घरा कडेन येया आनी आपल्या प्रॉपर्टीचे न्हू रेजिस्टराचेर प्रॉपर्टीचे जे रेकॉर्ड्स आहा पळय गव्हर्मेंटाच्या रेकॉर्डान ते मातशे चॅक करा. मे बी तुमचो जागो देल्लीकाराच्या नांवार जाला आसतलो, मे बी तुमच्या शेजाऱ्याक आतां व्हडली बिल्डींग येवपाची आसतली आनी तेंचे जो सिवेज आसतलो तो तुमच्या बांयन येता आसतलो, तेंचो कचरो तुमच्या घरान पावता आसतलो, तेंचे जे शटर्स आसता पळय पत्रे बित्रे मारता ते वाऱ्यान उबोवन तुमच्या घराचेर पडटा आसतले. पूण तो पर्यंत तो खूब लेट जालो आसतलो. गोंयकारांक आमकां प्रायोरिटीज कितें ते अजुनूय समजना म्हणून इनडायरेक्टली गोंयकारांक मूर्ख म्हटले आनी तेणी प्रूव्हूय करून दाखयला आमी करता त्या हिशोबान. आमी हे करून कितें मॅनेज केलें, कितें अचीव केलें जाणा तुमी इश्टानो. 1 ऑक्टोबराक जो TCPचेर जो प्रोटेस्ट येल्लो, 2 ऑक्टोबराक जे गोंयभरान प्रोटेस्ट जाल्लेले रिलेटेड टू लँड, रिलेटेड टू रियल इस्टेट माफिया, रिलेटेड टू गोंय ही सरकार कशी विकपाक लागलेली आहा. रियल इस्टेट दिल्लीवाल्यांक, गुरगांववाल्यांक, NCR वाल्यांक, रेड्डीक बिड्डीक, तो सगळो प्रेशर जो आमी क्रिएट केल्लो तो तुमी रिलीज केल्लो आहा. गव्हर्मेंट हॅप्पी कित्याक आसची ना? गव्हर्मेंट हॅप्पी डेफिनेटली आसतली, कित्याक तर आतां ज्या डायरेक्शनान जे प्रोटेस्ट चल्ला त्या डायरेक्शनान गव्हर्मेंटाक जाय तशेंच जातले. तेंचे धंदे कंटिन्युअसली चालू उरतले, तांकां जाय तशे डिसिजनां जाय तशी एप्रुवलां दिवंक मेळटली. तुमकां जर खरें दिसना न्हू, तुमकां वॅलिडेट करपाक हांव दोन फॅक्ट्स सांगता. एक फॅक्ट, राजेश नायक काल ड्युटी जॉयन जालो आनी तेणी आपले सायनी मारपाचे धंदे चालू केले. अशी बातमी मेळटा की लोधा खंय गोंयान 3रो प्रोजेक्ट काल एप्रुवल मेळ्ळो. सावथ गोवान आतां ह्या फावटी सावथ गोवान नॉर्थ गोवा घातलेलेच तेणी पाड आमच्या ब्रोकराक धरून. आतां सावथ गोवान 3रो प्रोजेक्ट एप्रूव जालो असो आमच्या कानार पडला. डॉक्युमेंट अजून मेळपाचे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, वॉट एल्स आय कॅन से. हे जे सगळे चालू जाल्लेले आसा, स्टार्टींग फ्रॉम काणकोणच्यान म्हापशा पावले, म्हापशाच्यान ओल्ड गोवा पावले. Utai Goinkarano, please understand the motive of the government behind this, because they are playing you for a fool. And this appeal goes out especially to the youth. Please do not fall into their trap. While I do agree that Velinkar needs to be arrested for hurting religious sentiments, please do understand one thing. The government wants this to divert your attention. Hail cutting by Bhutani, hail cutting by DLF, Lodha, MVR, illegal sale of Communidad property. The heat was on to them. Trust me, you are just playing into the government's trap. And even those who are trying to get some political mileage out of this, you are not helping Goa at all. You're just helping the government divert attention. And now that the attention has moved away from all these land scams and illegal hill cuttings, that just gives them the freedom to destroy Goa even more. And trust me, Goinsa Sahib will not forgive you if you let Goa get destroyed.
गोंय सांप्रदायिक झगड्यांचे वाटेर आशिल्ल्यान 3 दीस जाले तरी ताका धरपाक येस मेळूंक ना असो दावो केल्ल्यान पुलिसांनी 75 वर्सां पिरायेच्या मनशाच्या घराचेर नोटीशी चिटकयल्यात. गोवा 365 खातीर मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काणकोण लोलये ओल्ड हायवेचेर रस्त्या कुशीक झाडां वाडिल्ली. गोवा 365 हो विशय लोकांच्या नदरेक हाडिल्लो. संबंदीत खात्यान ताकतिकेन हाजेर दखल घेवन झाडां बेडली, पूण कोयराचो विशय मात तडीक लावपाक विसरले. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. कांय दिसा आदी गोवा 365 काणकोण लोलये पोळे वाठारात कोयर आनी रस्त्या कुशीक वाडिल्ली झाडांचो विशय उक्ताडार हाडिल्लो. संबंदीत खात्याक कळटकच ताकतिकेन ताचेर दखल घेवन झाडां बेनली खरी, पूण कोयराचो विशय मात सुटावो जालो ना. काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पोळे पंचायत वाठारांतल्या ओसोर्ती हांगासर ओल्ड हायवेचेर कितलेशेच लोक हांगासर कचरो हाडून उडयताले आनी त्याच बरोबर हो जो ओसोर्ती वयलो पूर्णपणे रस्तो आमकां दिसता तो रस्तो दोनूय सायडीन झाडां वाडोवन सामको गलीच जाल्लो. जरी तरी झाडां कोण लिपोवन रावलो जाल्यार सुद्दां कोणाक कळचें ना. जेन्ना 2 गाडयो येता त्या वेळाचेर सायड दिवपाक सुद्दां प्रॉब्लेम जातालो. ज्या वेळाचेर जेन्ना आमी ही बातमी हायलायट केली त्या वेळाचेर PWDचे जेई उमेश नायक हाच्या जेन्ना लक्षात आयले ही घटना त्या वेळाचेर ताणें इमिजिएटली आपले मनीस हांगासर धाडले आनीक ह्या जाग्याचेर ताणें पूर्णपणे क्लीन करून घेतले. 2 ऑक्टोबर जालो आनीक सगळ्या कडेन सरकारान कितलेशेच पयशे दिले स्पेशली क्लीन ड्रायव्हा खातीर आनी 2 ऑक्टोबराक दर एक पंचायतीन आपल्या पद्दतीन क्लीन ड्रायव्ह केलो, स्वच्छताची मोहीम केली. पूण लोलये पोळे पंचायत जी आसा त्या पंचायतीन हो कचरो काडलोच ना आनी खंय आपले क्लीन ड्रायव्ह तांच्यांनी कंप्लीट करून उडयले. म्हणजे लोलये पोळे पंचायत आसा ती कचऱ्याच्या बाबतीन अलर्ट ना काय कितें, सिरियस ना काय कितें, काय फक्त ती फॉर्मेलिटी करता. आनी हें जर पळयलें जाल्यार आमकां एक लायव्ह एग्जाम्पल आसा की 2 ऑक्टोबराक क्लीन करपाच्या जाग्यार अजूनय कांयच केलें ना आनी तशीच गलिच्चीपणां आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत परतून एकदां चवथीची उमेद पातळ्ळ्या. कांय कारणांक लागून उरिल्ले गणपती आजय पुजेक लायले. एका दिसाचे हे चवथीक लोकांची उमेद दिसून येता. पळयात गोंयची एका दिसाची चवथ दाखयता गोवा 365.
गोवा 365 खातीर चिराग तेली, वैष्णवी साळगांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. गोंय म्हळ्यार आपल्या आदल्या दायजाची राखण करपाक फामाद आशिल्लें दायज. दिवचलच्या मये वाठारांत आयज नव्याची परब मनयली. लोक व्हडा संख्येन हे दायज मनोवपाक एकठांय जाल्ले. पळयात मयेची नव्याची परब. दिवचलच्या मये वाठारांत खूब पोरणे दायज आजून लेगीत लोकांनी तिगून दवरला. मयेची फामाद नव्यांची परब मनोवपाक सगळे गांवचे लोक एकठांय जाल्ले. ही परब नवरात्रेच्या 4थ्या माळयेक मनयतात. ह्या दिसा शेतांत भाताची कापणी करतात. सुमार 400 वर्सां आदली ही परंपरा अशें खुद्द मयेच्या थळाव्यांनी सांगलां. माझं नाव प्रमोद पांडुरंग गाडी ओमायाचा असा रहिवासी. हे नव्या कापता ही खूप जुनी परंपरा असा. ही आधीपासून चालू आहे ती आता चालूच आहा. हे नवे आम्ही सुरू करता पहिले माळेक 3रे 4थ्या माळेक करता सुरू. आणि ही परंपरा सगळी मयांक लागता, व्हँगणांक लागता, बिचोले लागता आणि फुल अखंड एका मयाक रामान लागता. आणि अशी ती चालू अखंड पिढी आमची दवरलेली आहा. असे करून सगळ्यांचे बरे मागलेल्या कृपा करता. हे माया केळबाय पंचायतनातले हे गांवकडे हांगासर बाम्माच्या देवळा कडेन हे वर्ष पद्दती प्रमाणे रिती रिवाजा प्रमाणे सगळे गांवकार एकीकडे येऊन वांयगणकार आणि दिवचलकार गांवकार येऊन हांगासर हे नेव्याची सुरवात म्हणजे भात कापणी मुहूर्त करतात. आणि त्याच्यानंतर गांवांतले मागीर सगळे भात जे आसा ते कापपाचे रिती रिवाजा प्रमाणे कापतात. म्हणून वर्षाची प्रत्येक परंपरेप्रमाणे हो उत्सव हांगा जाता. पण कितल्या वर्षांची परंपरा असते? सांगपाक जायना, जवळ 400-500 वर्साची परंपरा असते. ज्या टायमार देवस्थान हांगा बसलेले आसा तेन्ना पासून ही प्रथा चालू आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवेक वेवसायीक विसव. गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांतल्यान नैऋत्य मॉन्सून फाटीं सरता. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत मॉन्सून उणो जाला. आमी सप्तकांत वतना राज्यांतल्या कांय सुवातांनी वराक 40 किलोमीटर वेगान वादळी वाऱ्याची शिटकावणी दिल्या. फुडल्या कांय दिसांत पुराय गोंयांत कमी चड पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 9 ऑक्टोबर मेरेन कांय कडेन वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. तापमान थीर उरतले. चडावत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं उरूं येता. सकाळीं धुकें पडटले. प्रवाशांक सादूर रावपाचो सल्लो IMDन दिला. उटंगाराच्या पावसाक लागून पिकाचें संभाव्य लुकसाण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शेतकारांक शिटकावणी दिल्या. सोमार ते बुधवारा खातीर येल्लो अलर्ट. कमी चड पावसाची शक्यताय. येतले वादळी वारे. सोमारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 चायच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.